माझे घर येवजणे आड काशीनाथ शेटयेन घातिल्ली याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान सरकाराक आपले म्हणणे मांडचे म्हणून नोटीस काढल्या। या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी 3 फेब्रुवारीक जातली। माझे घर येवजणे खाला सरकारी आणि कम्युनिदाद जमिनीवयली घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। ह्या निर्णयाक काशीनाथान कोर्टात आव्हान दिले। माझे घर येवजण आणि बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर केल्ली कायदो दुरुस्ती घटनेक धरून ना, कायद्याक पाळो दिवपी लोकांक ती अन्यायकारक थारता असो दावो काशीनाथ शेटये हाणें आपले याचिकेत केला। घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकाराचें धोरण योग्य नासून ताची अंमलबजावणी थांबोवची म्हणून ताणें याचिकेंतल्यान विनंती केल्या। गोंयांत सध्या रस्ते दुरुस्तीचें काम नेटान चालू आसा। आपूण स्वता रस्ते दुरुस्तीच्या कामाच्या सुवातींनी भेट दिता। फुडले 10 ते 15 दिसांत हे रस्ते दुरुस्तीचें काम पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन आश्वासन दिलां। गोंयांतल्या रस्ते दुरुस्तीचें काम सुरू आसा। फुडले 10 ते 15 दिसां भितर रस्ते जातले सुळसुळीत, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीची म्हायती। सध्या गोंयांत रस्ते दुरुस्तीचें काम नेटान चालू आसा। आपूण प्रत्यक्षात वचून हे रस्ते दुरुस्तीच्या कामाच्या सुवातींनी भेट दिता अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। पर्रा जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत रेवड्याची भाव भयणां गंभीर जखमी जाली। वेगान येवपी थार कारी स्कुटरीत नेटान धप्को दिवन थंयच्यान पळ काडली। ह्या हिट अँड रन अपघातांत दोगूय भाव भयणां गंभीर जखमी जालीं। दोगांकूय उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले। ताचे उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केले। वास्कोच्या एका जुव्यार एके वटेन तुळशीचें लग्न जाता जाल्यार दुसऱ्या वटेन क्रिस्तांव भावांच्या लादीन। सगळ्या समाजाचे लोक एकठांय येवन दर वर्सा एका दिसा आपापले धार्मीक विधी करतात। हे हिंदू आनी क्रिस्तांव भावांच्या एकचाराचे खाशेले प्रतीक जावन आसा। वास्को शारांतल्या एका जुव्यार अनोखी अशी परंपरा पळोवपाक मेळटा। ह्या जुव्यार तुळस आनी एक खुरीस आसा। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हिंदू भाव तुळशीचें लग्न लायता जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन हांगासर जाता। सद्याक हे बेट नौदळाच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान थंय वचपाक बंदी आसता। मात वर्सांतल्यान एक दीस जिल्लो अधिकारी आनी नौदळाची परवानगी घेवन लोक ह्या जुव्यार येवन ही खाशेली परंपरा पार पाडटात। बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां बांगलादेशाच्या इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलान व्हडलो धपको दीत फाशीची ख्यास्त सुनायला। जुलय 2024च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शना वेळार जाल्ल्या हत्याकांडा खातीर शेख हसीना हांकां दोशी थारायल्ले आसा। तशेंच आदले गृहमंत्री असदुज्जामान खान हांच्या 12 जाणांच्या हत्ये खातीर दोशी थारायत तांकां फाशीची ख्यास्त सुनायल्या। जाल्यार तिसरो आरोपी आदलो IGP अब्दुल्ला अल मामून हांकां 5 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायला। मामून सद्याक बंदखणीत आसून ताणें साक्ष दिल्या। न्यायालयान हसीना आनी असदुज्जामान हांची मालमत्ताय जप्त करपाचे आदेश दिल्यात। 5 ऑगस्ट 2024 वर्सा देशांत आंदोलन जावन सत्तांतर जाल्या उपरांत शेख हसीना आनी असदुज्जामान हाणें बांगलादेश सोडिल्लो। फाटल्या 15 म्हयन्यां सावन ही दोगांय जाणां भारतांत रावतालीं।
दवल्ले अंजुमन स्कुलाच्या आदल्या समितीन फटवणूक केल्ल्याचो आरोप नव्या समितीन केला। आदल्या समितीन बनावट कागदपत्रां वापरून समितीच्या वांगड्यांची सय केल्या असो दावो नव्या समितीन केला। या प्रकरणात औपचारिक कागाळ दाखल केल्या। आता पुलीस योग्य ती कारवाय करतले अशें नव्या समितीच्या वांगड्यांचे म्हणणे। दवल्ले अंजुमन स्कुलाच्या आदल्या समितीन फटवणूक केल्ल्याचो आरोप नव्या समितीन केलेलो आसा। आदल्या समितीन बनावट कागदपत्रां वापरून समितीच्या वांगड्यांची सय केलेली आसा असो आरोप नव्या समितीन केला। दवल्ले दिकरपाल वाठारात वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर थळाव्या सरपंचान दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकाक पत्र बरयला। तरणाटे भुरगे सोरो पिवन धुमशाणां घालतात तशेंच मारामारी झगड्यो ह्या सारकिल्ल्यो घडणुकां हांगासर घडटात। देखून ह्या वाठारांत घडपी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर रातच्या वेळार तरी पुलीस तैनात करचे अशी मागणी थळावो सरपंच मॅनिनो कुलासो हाणें पुलिसां कडेन केल्या। दवल्ले दिकरपाल ह्या वाठारात वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर थळाव्या सरपंचान दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकाक सध्या पत्र बरयला। तरणाटे भुरगे सोरो पिवन हांगा मस्ती करतात, धुमशाणां घालतात, मारामारी आनी झगड्यो करतात अशें तांचें म्हणणें आसा। मडगांव नवीन बाजारात वाडपी अतिक्रमणा आड कांय दिसां पयलीं वेपाऱ्यांनी मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयले आनी अतिक्रमण बेगोबेग काडून उडोवचे अशी मागणी केल्ली। वेपाऱ्यांनी हे निवेदन दिवन एक सप्तक जाले तरी लेगीत संबंधीत अधिकाऱ्यांनी कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायली। ह्या विशीं संबंधीत अधिकाऱ्याक जाप विचारली तेन्ना आमचे बाजार निरीक्षक नेमान बाजार वाठाराची पळोवणी करतात तशेंच अतिक्रमणां काडून उडयतात अशी म्हायती मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकर हाणें दिली। काळ बदलता तश्यो कांय परंपरा फाटीं पडपाक लागतात। तातूंतलीच एक परंपरा म्हटल्यार मातयेची दिवजां। फाटल्या कांय वर्सांच्यान मातयेच्या दिवजांक वायट दीस आयिल्ले आसा जाल्यार पितळ ह्या मेटला पासून तयार केल्ल्या दिवजांक बरे दीस येवपाक लागले। दिवचल तालुक्यांतल्या गांवांनी दर वर्सा दिवजां मनयतात। गांवांनी सवाशेण बायल्यो दिवजां पेटयतात। साधारण 25 वर्सां पयलीं एक तेंप असो आशिल्लो ज्या दिवजा उत्सवा वेळार दर एक सवाशेण बायल मातयेची दिवजां पेटयताली। मात आतां हें चित्र पळोवपाक मेळना। आतां तर चडशीं जाणां पितळ ह्या मेटला पासून तयार केल्ली दिवजां वापरतात। नवीन व्हंकलो जाल्यार पितळेच्या दिवजांक चड पसंती दितात। ताका लागून ही मातयेची दिवजां सध्या लुप्त जायत चल्ल्या। त्याच बरोबर चडशीं बायलां मातयेच्या दिवजां परस ह्या मेटला पासून तयार केल्ल्या दिवजांक पसंती दितात। दुर्गाभाट बेंडबाग रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा। ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरला। तशेंच यो वच करप्यांक घाणयाऱ्या वासाचो त्रास सोंसचो पडटा। देखून संबंधितान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। बेंडबाग दुर्गाभाट रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा। ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली आसा। तशेंच यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। घाणयाऱ्या वासाचो सामनो करचो पडटा। ह्या प्रश्नाचो बेगीनांतल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात।
गोमंतक वाचता, गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मीडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. पावसान परतीची वाट धरिल्ल्यान आता दिवचच्या बोड्डे वाठारात शेतकऱ्यांनी भाताची लुवणी आणि मळणीची कामां हातान घेतल्यात. खावपाक न्हय जाल्यार निदान बियाण्या खातीर तरी भात मेळटले अशी आस्त आता शेतकऱ्यां मदीं आसा. मजगती पावसाच्या सावराक लागून अंदू 70% भात पिकाची नाशाडी जाली अशी खंत शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यात सुमार 15 दीस पावसान सावार घालतना दिवचच्या भोवतेक सगळ्या वाठारांतली शेतां उदकाबंदां घातली. चडशे भात पीक कुसून हाता तोंडाकडेन आयिल्ले गोटे मातये भरवण जाल्ले देखून अंदू शेतकारांचेर कपालाचेर हात मारून रडपाची पाळी उप्रासली. चडशा वाठारांत भाताक कोम येवन ते कुसून गेले. आधार निधी मेळचे खातीर शेतकऱ्यांनी शेतकी खात्या कडेन अर्ज लेगीत केल्या. हो आधार केन्ना मेळटलो ताची शेतकार सध्या वाट पळयतात. कासावले टोटेम मरोड वाठारांत बेकायदेशीर कत्तलखानो चलोवपी अब्दुल आणि शब्बीर बेपारीक वेर्णा पुलिसांनी अटक केली. तशेंच 3 म्हशींची सुटकाय केली. मेल्या म्हायती प्रमाण ह्या कत्तलखान्यांत 3 म्हशी बांदून दवरिल्ल्यो आनी तांकां उदक चारो कांयच उपलब्ध नाशिल्ले. ह्या घटने उपरांत कासावले टोटम मरोड वाठारांत बेकायदेशीर कत्तलखानो चलोवपी अब्दुल आणि शब्बीर बेपारीक वेर्णा पुलिसांनी अटक केल्या. तशेंच 3 म्हशींची सुटकाय केली. दिल्ली एनसीआरात प्रदूषण वाडत आसा. हवेचो दर्जो इबाडत आशिल्ल्यान लोकांक श्वास घेवपाक कठीण जाल्लेले आसा. दिल्लीचो AQI धोक्याच्या रेशेच्या पातळीच्या सकयल पाविल्लो आसा. ही अक्षरधामाची कांय चित्रां जातूंत दाट धुके आनी प्रदूषण हे स्पश्ट दिसून येतात. दिल्ली तशेंच NCR वाठारात सध्या प्रदूषण दिसान दीस वाडत चल्ला. AQI जो आसा तो धोक्याच्या रेशे सकयल गेल्ल्यान हुस्को करपा सारकी
बाब दिल्ली वाठारांत पातळिल्ली आसा. ताका लागून लोकांक श्वास घेवपाक लागीं खूब कुस्तार जाता. एके वटेन कुडकुड्याची थंडी आनी दुसरे वटेन प्रदूषण अशें दिल्लीचें सद्या चित्र दिश्टी पडटा. धुके त्याच बरोबर प्रदूषण ताका लागून सकाळी फुडें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें लखनौ हांगासर जनता दर्शनांत भाग घेतलो. जनता दर्शनाक वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक थंय हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें लोकांच्यो समस्या ज्यो आसा त्यो लक्षपूर्वक आयकून घेतल्यो. ज्यो समस्या ल्हान बारीक आशिल्ल्यो त्यो थंयच्या थंय सुटावो करपाचो यत्न लेगीत केलो आनी जांच्यो समस्या आसा त्यो सुटावो केल्यो. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी लखनौ हांगासर हो जनता दरबार घेतलो. जनता दर्शन जाका म्हणटात तातूंत ताणें भाग घेतलो आनी ह्या जनता दर्शनाक वेगवेगळ्या लोकांनी आपआपल्यो समस्या तांच्या मुखार मांडल्यो. जांच्यो समस्या ज्यो सोडोवपा सारक्यो शकतात त्यो समस्या तांच्यांनी थंयच्या थंय सुटाव्यो केल्यो. जाल्यार कोणाच्यो व्हडल्यो समस्या आसा तांकां सुटाव्यो करपाचें उतर दिलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान एक बरो उत्सव म्हणून गुजरातांतल्या अहमदाबाद शहरांत एक खाशेलो एकचाराचो मोर्चा, युनिटी मोर्चा जाका म्हणटात, तो घडोवन हाडिल्लो. एकचार आनी देशभक्तीचो संदेश ह्या मोर्चा वेळार दिलो गेलो. व्हडा प्रमाणांत ह्या युनिटी मोर्चांत लोकांनी भाग घेतिल्लो. गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल हाणें ह्या युनिटी मोर्चाक हिरवो बावटो दाखोवन ह्या मोर्चाची सुरवात जाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला फरीदाबाद हांगासर उत्तर क्षेत्रीय परिशदेची 32वी बसका जाली. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हाणें गृहमंत्री अमित शाह हांकां फुलाहार दिवन येवकार दिलो. उत्तरी क्षेत्रीय परिशदेंत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान हांच्या वांगडा हेर राज्यां लेगीत शामील आसात. उत्तरी क्षेत्रीय परिशदेची ही 32वी बसका जी आसा ती फरीदाबाद हांगासर जाली. ह्या वेळार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला ही 32वी बसका जाली. ह्या वेळार हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हाणें गृहमंत्र्याक फुलाहार दिवन येवकार दिलो. ह्या उत्तरी क्षेत्रीय परिशदेंत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आनी हेर राज्यांचो आस्पाव आसा. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे हांची पुण्यतिथी आशिल्ली. ह्या निमतान पुराय महाराष्ट्र तांचो उगडास करता. शिवसेनेचो संस्थापक बाळ ठाकरे हांची पुण्यतिथी शिवाजी पार्कांत मनयली. मुंबय दादर हांगासर जे शिवाजी पार्क आसा हांगासरूच शिवसेनेची घोशणा बाळासाहेब ठाकरे हाणें केल्ली आनी शिवसेनेचो उगम ह्या शिवतीर्थाचेर जालो दादरच्या शिवाजी पार्कांत. ताका लागून तांची पुण्यतिथी लेगीत ह्याच शिवाजी पार्कांत मनयतात. तशेंच तांचे अंतिम संस्कार लेगीत ह्याच शिवाजी पार्कांतूच जाल्ले. ताका लागून तांची पुण्यतिथी खासा ह्याच क्षेत्रांत मनयतात. दादर हांगासर तांचें एक भव्य कार्यालय आसा. श्रीनगरांतल्या पखरीबाल तळ्यांत हे जाल्ले रोविंग चॅम्पियनशिपांत उदका खेळ मळार ऐतिहासीक मार्गदर्शक तत्वां जाली. जम्मू आनी काश्मीर उदका खेळ आनी कॅनोईंग एसोसिएशन हांच्यांनी हे आयोजीत केल्ले. ह्या सर्तींत देशभरांतले खेळगडे, प्रशिक्षक आनी प्रेक्षक एकठांय आयले आनी हो खेळ जो आसा तेचो आस्वाद तांच्यांनी घेतलो. पर्यावरण जागृताय आनी आर्थीक प्रगती खातीर एक
बळिश्ट साधन जावंक शकता म्हणून तांच्यांनी ह्या खेळाचें आयोजन केलेलें. श्रीनगर जम्मू काश्मीर हांगासर फखरीबाद ह्या तळ्यात हे रोविंग चॅम्पियनशीप जाले. उदका खेळा मळाचेर एक बळगें दिवपा खातीर ह्या अशा तरेची क्रीडा श्रीनगर जम्मू काश्मीरात घडोवन हाडटात. जम्मू काश्मीरांतली फिल्म निर्मिती संस्कृताय परतून जिवीत आनी घटमूट करपा खातीर श्रीनगरांतल्या टागोर हॉलात 3 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जालो. हांगासर आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाचे मुखेल हेत जे आशिल्ले ते म्हटल्यार काश्मीरांतल्या प्रतिभावानांत तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाक एक वेगळी माची उपलब्ध करून दिवपाचो हेत आशिल्लो. काश्मीराक सदांच सिनेमोटोग्राफीचे परादीस मानतात. तरणाटे फक्त मनरिजवणच न्हय जाल्यार आपल्या व्यस्त दिसपट्ट्या वेव्हारांतल्यान मानसीक विसव लेगीत घेवपाक चित्रपट तयार करतात. ह्या महोत्सवाक प्रेक्षकांचो बरोच व्हड प्रतिसाद लाभलो. जम्मू काश्मीरांतली फिल्म निर्मिती परतून एकदा घटमूट करपा खातीर श्रीनगरांतल्या टागोर हांगासर ह्या हॉलांत आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जालो. गाझीपूर वाठारांत सामके दाट धुके सध्या थंय पडपाक लागिल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रदूशण जें आसा तें हुस्क्या भायर गेल्लेलें आसा. राजधानी दिल्लीचो हवेचो दर्जो जो आसा तो सामको बाबत जाल्लेलो आसा, हुस्को करपा सारको आसा. त्याच बरोबर गाझियापूर हांगासर हे जे चित्र दिसता ते प्रदूशणान सामके धांपिल्ले आसा. विखारी धुके दाट पसरिल्ले आसा ह्या वाठारांत आनी लोकांक श्वास घेवप किंवा हेर दुयेंसांक आमंत्रण दिवपा सारकें हें प्रदूशण सध्या गाझियाबादाक दिश्टी पडटा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण AQI जो आसा तो सामको धोक्याच्या रेशेच्या सकयल पाविल्लो आसा. मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान हरियाणाच्या 4 खाप्या चोरांक अटक जाली. दक्षिण पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा वतीन ही कारवाय केली. 4 खापे गुन्यांवकार प्रवाशाचें सामान चोरून कर्नाटकाच्या मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर देंवताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचलो आनी दुबावितांक ताब्यांत घेतले. पुलिसांनी दुबावितां कडल्यान 12 कांकणां, 4 हार, 2 नेकलेस, 1 मंगळसूत्र, 4 भांगराच्यो सरपळ्यो, 1 मातयेची माळ आनी 4 मुदयो अश्यो सुमार 50 लाखांच्यो भांगरा वस्ती जप्त केल्या. 1 मोत्यांची माळ लेगीत आसा. त्याच बरोबर रोख 3,45,000 रुपया जप्त केल्या. तशेंच दुबावितां कडल्यान 2 पॉकेट कटर लेगीत जप्त केले. रेल्वे सुरक्षा दळान केल्ले चवकशेंत हे 4 दुबावित हरियाणांतले आशिल्ल्यान ते साहसी गँगचे वांगडी आशिल्ले. कांकणा मोड्डी कुंकळ्ळेंतल्या हावसिंग बोर्डा सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. उपरांत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. कुंकळ्ळेकारांक ह्या प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना. हो प्रकल्प उबारपाच्या सुवातेर कुंकळ्ळे बाजारात आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी कुंकळकारांनी केल्या. अंदूच्या वर्सा शेतांचें लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक येता त्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली. शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकाऱ्यांनी ही फॉर्मां भरूंक ना जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची. नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरांत लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मजगतीं पारंपारीक क्रेडीट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटीव सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयतालो. तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा.
अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केले. काकोरा वाठारात दिसान दीस उदकाचो प्रश्न वाडत आसा. घरांक नळाची जोडणी आसा, मात नळांक उदक ना. उदकाचो प्रश्न सुटाव करपा खातीर नवी उदकाची पायपलायन घातिल्ली तरी लेगीत ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. दिसाक वरभर सुद्दां नळांतल्यान उदक येना म्हणून थळावे सांगतात. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना, मात दिसाक 2 वरां तरी उदकाची पुरवण वेवस्थीत करा अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. आमी उदका खातीर आनी कितले तरी दीस सोंसू असो ते प्रश्न विचारपाक लागला. नाट्य कलाकार ज्या वेळार जन्माक येता त्या वेळार सोहम ह्या ध्वनी बदला ताका नाटकाची नांदी आयकुपाक येता. कलाकाराच्या अभिनयाक ताळ्यांची दाद मेळप बरें आसता, पूण कलाकारांक ती धोक्याची घंटा आसता अशें मत ज्येश्ठ रंगकर्मी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हांचे वांगडी कलाकार रमेश भिडे हाणें व्यक्त केले. फोमेंतो सभाघरांत आयोजीत कॉफी विथ गोमंतक ह्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी